सगळे प्रिंट मिडिया तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आमचे प्रेस कॉन्फरन्साक स्वागत करता। विषय हा म्हटल्यार 2 दीस पयलीं टीव्ही हांगासर एक मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेन पत्रकार विचारता तेन्ना सांगलेलें हांवें की आमदाराच्यो टीव्हीच्या आमदाराच्यो नीलकंठ हळर्णकाराच्यो इलिगॅलिटीज ज्यो चल्लेल्यो आहा तेजेर आमी बोट दाखयलें। तेजे उपरांत उत्तर दितना खंय तरी तो वेगळ्याच जाग्याचेर घसालो। चवथी मेरेन आसपाक जाय, कोणी मडको घेवपाक जाय, कोणी आनी कितें करपाक जाय, हे सगळ्यो गजाली जाल्यो। ह्यो दिसाळ्यांनी छापून येयल्यो, लोकांनी टीव्हीर पयली कॉमेंट करपाक जाय तेंच्यांनी केलेच। पण म्हाका एक सांगपाचें आहा, हांवें जे तेजे स्कूल जे श्री राम मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट हेजे कोलवाळे हावसिंग बोर्डान जे मिनी सॅटेलाइट हावसिंग बोर्डान जे स्कूल आहा हे इटसेल्फ इलिगल हेका लागून म्हटलेले की हावसिंग बोर्डाचो जर तुम्ही मास्टर प्लॅन पळयशात, ज्या टायमार हावसिंग बोर्डान हे प्लॉट घेतले, घरा बांधले आता, पण हे कांय वर्सां आदी जेन्ना प्लॉट घेतले सगळ्या लोकांनी, त्या टायमार त्या लोकांक एक मास्टर प्लॅन दाखयल्लो। सगळे त्या लोकांचे रेजिडेंस आहेत जे आहा तांकां एक मास्टर प्लॅन दाखयल्लो आनी त्या मास्टर प्लॅना प्रमाणे ज्यो कितें एम्युनिटीज आसपाक जाय हावसिंग बोर्डान, जसो आउटपोस्ट आसतलो, पोस्ट ऑफिस आसतले, हेल्थ आसतले आनी बाकीचे फायर आसतले, सगळे हे हावसिंग बोर्डान दाखयले। तेच्याच वांगडा प्रायमरी स्कूल आसतले म्हणून दाखयले। आता म्हाजो म्हणपाचो चवथी मेरेन शिकपाचो जो विशय आहा, जर हावसिंग बोर्डान प्रायमरी स्कूल म्हणून जर थंय मेन्शन केल्ले जाल्यार तांकां जाय आसले ते स्कूल म्हणूंक शकताले, हायर सेकंडरी म्हणूंक शकताले, पण प्रायमरी उतर कित्याक यूज केले? सो दॅट मिन्स हावसिंग बोर्ड जो आसता हितून कायद्या प्रमाणे चवथी मेरेनूच शिकपाक मेळटा, मागीर कोणी ती इस्कॉलां बांदल्या आनी वाडयल्या, इट इज इलिगल। हांव दुसऱ्यांच्या वचून हांव कोलवाळच्या तरी वयता, हेजो अर्थ भुरग्यांनी चवथी मेरेनूच शिकपाचो असो न्हू, पण हावसिंग बोर्डान रावपी लोक जे आसता हेंच्या भुरग्यांक खंय तरी पयस इस्कॉलाक वयचे पडचे न्हू म्हणून चवथी मेरेन शिकपाची वेवस्था सरकारान ह्या हावसिंग बोर्डान केल्ली आसता। सगळ्या हावसिंग बोर्डांनी करूंक शकता हे, ज्या ज्या जाग्यार नोटिफाय जाल्ले आसता ते। सो हेका लागून हांव म्हणटा हे इलिगल। दुसरें म्हटल्यार हावसिंग बोर्डान एक एग्रीमेंट केल्लो पंचायती कडेन, आनी पंचायती कडेन तो आसाय की समथिंग अबाउट 33,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आहा ही पंचायतीक दिवची, पंचायतीक दितले आमी म्हणून। पण आयज मेरेन कितलोसोच तेंप जालो, आयज नीलकंठ हळर्णकर ह्या हावसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन आसलो, तेजे उपरांत तो आमदार ना जालो, तेजे उपरांत आयज परतून आमदार आहा, ह्याच हावसिंग बोर्डान तेजे स्कूल आहा। पंचायतीक जो एग्रीमेंट केल्लो की 33,000 जागो वो हावसिंग बोर्ड आमी तुमकां पंचायतीक हँड ओव्हर करतले, सगळे डॉक्युमेंटेशन जाले, पण आयज मेरेन खंय तरी अडकून दवरलेले आहा ह्या आमदारान। पंचायतीक दिवंक शकना। पंचायतीक जर दिल्लो जाल्यार पंचायती प्ले ग्राउंड आसत, बाकीच्यो गोष्टी आसत, अश्यो करून थंयसरल्या गांवच्या लोकांक, सभोंवतणच्या लोकांक, आख्या कोलवाळच्या गांवच्या लोकांक थंय एम्युनिटीज तयार करून दितले आसले। पण तो आडकणी हाडटा इतल्याकूच लागून तेजे स्कूल आहा थंय आनी तेका भुरग्यांक लागून तो ग्राउंड करपाक जाय आपल्या स्कूलाक लागून, म्हणून खंय तरी आयज मेरेन हो आडोवन धरता। आनी जे परेन म्हजे एक हावसिंग बोर्ड चेअरमॅना कडेन म्हाका दिसता जी धारोलकर आहा हेजे कडेन रिक्वेस्ट आहा, ही जी फायल आहा तेंच्यांनी बेगीन प्रोसेस करची आनी जो जागो पंचायतीक दिवंक जाय, आमदाराक थंयसरल्या ना जुमानता ना भियाता, लोकांच्या इंट्रस्टान, कोलवाळकाराच्या इंट्रस्टान हो जागो काडून तेंच्यांनी पंचायतीक दिवपाची गरज आसा। दुसरें जे नीलकंठ हळर्णकाराचे ऑफिस आहा, पॉलिटिकल ऑफिस, हे स्कूलाच्या त्याच प्रिमायसिसान आहा, म्हणजे तेणी सायडीक बांदला आनी हे जे ऑफिस बांदला हे इलिगल। आता हेजेरूय म्हाका पळोवपाक जाय तो कितें सांगतलो पळय तो, कारण तेका एकूच रड लावपाची संवय जाल्ली आहा। येयल्ले फावटी मोडको म्हणटा तो, 10 वर्सां जाली आमी तेच आयकता, अरे बाबा कितें तरी फुडें वच, तेच्या फुडें वचून उलय कितें ताकद आहा जाल्यार, पूण तुजें जें ऑफिस आहा पॉलिटिकल हे इलिगल आहा। 1+1 तेका पंचायतीची एनओसी ना, सेटबॅक सोडलेलो ना आनी तेजेर आमी बेगीनूच कंप्लेनूय घालपाचें आहा, हे तेणेन एक लक्षांत दवरचें। तिसरें इलिगल म्हणपाचें आनी एक कारण आहा, मिनी सॅटेलाइट टाउनशिप रेजिडेंट एसोसिएशन जे आहा यांच्यानी नीलकंठाच्या इस्कॉलाच्या अगेन्स्ट केस फायल केल्ली आहा, जो तेणे आनी एक प्लॉट म्हणजे
हाऊसिंग बोर्डान एक इन्स्टिट्यूशन आसात, एका मनीस आसात, एकूच प्लॉट घेवंक मेळटा. पूण हो भारतीय जनता पार्टीन गेल्या उपरांत दुसरो प्लॉट घेतलो जो इलिगल. घेवपाक शकना. मातशे इन्स्टिट्यूशनाचे नाव चेंज केले म्हणून जायना. डायरेक्टर तेच आहा आनी हे इलिगल. सो मिनी सॅटेलाइट टाउनशिप हांच्यानी हायकोर्टान केस फायल केल्ली आहा, रीट पेटिशन नंबर 24/2022. हेका लागून हांव इलिगल म्हणटा. इतल्यो गजाली ज्यो आहा प्लस हाऊसिंग बोर्डान जे मिनी सॅटेलाइट टाउनशिप जे लोक रावतात थंयसर हेंच्यांनी 2008-9 ते 12-13-14 म्हणजे जे चालूच आहा तेच्यो कितल्योश्योच कंप्लेनी हाऊसिंग बोर्डा कडेन फायल केल्ल्यो आहा. पूण हाऊसिंग बोर्ड पॉलिटिकल प्रेशराक लागून आयज मेरेन तेचेर कसलेच एक्शन घेयना. हे एक्शन तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन घेवची. नीलकंठ हळर्णकर दुसऱ्यांक बोटां दाखयता म्हणून हांव स्वता म्हणटा म्हाका बोटां दाखयतना खुबश्यो गजाली सांगता. खुबश्यो सांगना एकूच सांगता. पूण हांव तेजे कितल्योश्योच सांगता. ह्यो ज्यो सांगल्यो तेच्या भायर वचून सांगता. हांवें केन्ना तरी तेजो एक खूब वर्सां पयलीं स्टेटमेंट आयकलोलो की आमी गरीब घराण्यांसून भायर सरल्या, आमी गरीब आसले, भाव भयणां इतली आसली आनी तितली आसली, सगळें सांगलें आनी मार्केट यार्डान नाल विकून आपूण आपले पोट भरतालो म्हणून सांगलें. आयचे हांगासर पत्रकार बसले तितूनय आसतले. तुमचो धुमाळ आहा त्या टायमार आसलो. नाल विकतालो म्हणपाक. पूण हांव एक तुमकां सांगता, नाल विकच्या भायर कोलवाळे जे फेअर प्राइस शॉप आसले, ह्या फेअर प्राइस शॉप हो नीलकंठ हळर्णकर चलयतालो. सगळ्या लोकांक खबर आहा. पंच मेंबर आसलो तो आनी फेअर प्राइस शॉप चलयतालो. आनी तांदूळ जे आहा हे भायल्या भायर ब्लॅकान विकतालो. इलिगल म्हणटा हांव तेका ते. दुसरे हळर्णकर इंडस्ट्रीज करसवाड्यार जे फर्निचर करपाची जी फॅक्टरी आहा, इंडस्ट्री आसली तेजी आदीसून आहा, तो आपलो बिझनेस म्हणून सांगता आयज. हे फॅक्टरीचेर त्या वेळार आयच्या टायमार ना कित्याक आयच्या टायमार तो सरकारान येयलो, आमदार जालो, मंत्री जालो म्हणजे खंय तरी स्टॉप जाले. पूण त्या टायमार बार्देजांतलो एक खडेगांत राजकारणी हेणें कितलेशेच फावटी तेच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धाडून चोरयेचे लाकूड रेट मारून धरलेले आहा. इलिगल धंदो करतालो नीलकंठ. तिसरे म्हटल्यार क्रशर, जो हळर्णा हांगासर जो क्रशर चलता तेचो हो त्या टायमार चलयतालो विदाउट एनी लायसन. म्हाका म्हणपाचें आहा विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन, विदाउट एनी लायसन इलिगल क्रशर चलयतालो. नीलकंठ हळर्णकर हो इलिगल धंदो करतालो आनी ह्या धंद्याचेर वयर सरलेलो आहा. तशेंच कोलवाळे इंडस्ट्रीन तेचे 2 प्लॉट आहा आनी आयज खंय 2 प्लॉटांक मेळोन तो एक प्लॉट करून एक शेड बांदता विच इज इलिगल विदाउट टेकिंग इंडस्ट्री कोलवाळे इंडस्ट्रीचे परमिशन घेयनासतना. हे सगळें तेका चलोन वयता. तुमी म्हणटले कंप्लेंट कित्याक करिना घालतले आमी. पूण हे सगळें तेका चलोन वयता कित्याक तो मिनिस्टर आहा, आमदार आहा आनी आपल्या सत्तेचो आपल्या पोझिशनाचो गैरफायदो घेवन ह्यो सगळ्यो गजाली तो हे घडोवन हाडटा. तशेंच सिरसय कोमनिदातीन तुमी फाटीं आयकलां आसतले. आमचो एक स्वप्नेश शेलदेकर म्हणून एक्टिविस्ट आहा, ताणें जे एक व्हिडिओ काडलेलो. सिरसय कोमनिदातीन एक प्लॉट सर्वे नंबर 25/1 हांगासर इंडस्ट्रियल प्लॉट 5000 स्क्वेअर मिटर हो तेणेन आपल्या जे तेंचे ट्रस्ट कितें केला भुवी गौरी इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड. भुवी गौरी इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजे तेजे चेडू आनी तेजी बायल ही तितून दोगांय डायरेक्टर आहा. आनी हांगासर 5000 स्क्वेअर मिटर विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसिजर हो इलिगली प्लॉट तेणेन सध्या हो घेतलेलो आहा. म्हणजे घेवपाचो तेजो प्रयत्न आहा. इलिगली म्हणजे कसलोच प्रोसिजर करूंक ना. कित्याक तितून सगळे ऑप्शन करपाक जाय, खूब गजाली आसता. पूण सगळ्यांक काळखान धरून हो सगळो प्लॉटाक तेणें एप्लाय केल्लो आहा. तशेंच तेणें एक कोलवाळे म्हणजे तेजे म्हजे कडेन तेजें हें आहा 2022 तेणें पळय एफिडेविट फायल केला इलेक्शन कमिशना कडेन. तेजो म्हजे कडेन एक फोटो आहा. सो तेजी एक कॉपी आहा. सो तितून तेणेन बरयला की हायवे कोलवाळे हायवे 4850 स्क्वेअर मिटर प्लॉट एट द रेट ऑफ 1 करोड रुपीज म्हणजे 1 कोटीक तेणी 4850 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट हो कोलवाळे सादारणसो सर्विस रोड जाल्या उपरांत फुडें जो साइन बोर्ड आहा तेच्या फुडें आमो आहा आनी कॉन्क्रीटचे सिमेंट उडयल्ली आहा. हो प्लॉट 4850 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तो म्हणटा 1 कोटीक घेतला. हे तेणेन ह्या एफिडेविट आपल्या हितून मेन्शन केल्लें आहा.
तू म्हाका सांग 1 कोटी म्हणजे साधारणसो 2000 व 2200 प्लॉट जालो आयज काल, आणि वो केन्नाचो प्लॉट 2020तलो, हांगासर मेन्शन हांव म्हाजे उलयना. 2020 काय न्हू म्हटल्यार हायवेक आनी ती बी रस्त्याक जमीन आनी ती बी कोलवाळे मेन जाग्यार ही एटलीस्ट 20,000 स्क्वेअर मीटर म्हणजे तेणे उणे 7 कोटी प्लस 7 कोटीच्या वयली ही जमीन आहा जी तेणेन बोगसपणान वो 1 कोटी दाखयल्लो आहा. आनी हेजेर करून कितें सोदता तर पेट्रोल पंप घालपाक. आनी ह्या पेट्रोल पंपाक लागून पेट्रोल पंप घातलो म्हाजी कांय डिफिकल्टी ना, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या पेट्रोल पंपाक लागून आयज त्या मिनी सॅटेलाइट टाउनशिप जे लोक आहा जितून निलकंठाचे इस्कॉल आहा, लोकांची भुरगीं इस्कॉलाक वयता थंय ओव्हर ब्रिज आसपाची गरज असली, फ्लायओव्हर आसपाची गरज असली, पूण तो ना करून दिवपाचे कारणीभूत हो निलकंठ हळर्णकर आहा ह्या प्लॉटाक लागून. कारण फ्लायओव्हर करीत जाल्यार जो प्लॉट सकयल वयतलो आनी ताका पेट्रोल पंप घालूंक मेळचो ना. म्हणजे कितलो स्वार्थी हो आमदार. स्वताच्या इस्कॉल आहा त्या इस्कॉलान लोकांची भुरगीं वयता, तांकां रस्तो क्रॉस करतना त्रास जाता. मिनी सॅटेलाइट टाउनशिप हाऊसिंग बोर्डांतल्या लोकांक त्रास जाता, पूण ताका कांय पडलेलें ना. तेणे आपल्याक पेट्रोल पंप घालूंक मेळचो म्हणून थंयसर हो फ्लायओव्हर जावपाक दिवंक ना. एक काम तेजें आसलें, नाका त्या जाग्यांचेर फ्लायओव्हर घातले पूण थंय घालूंक ना. पूण हो प्लॉट जो आहा हो 1 कोटीचो दाखयला. म्हाका दिसता सरकारान चवकशी करची. आयज सरकाराची रेट सुद्दां थंय त्या टायमार 4,500 आसली, 2020 4,500 आसली, जाल्यार हो 2,000 कसो घेवंक शकता. सरकार नोटिफाय करता ते आयज सुबेज आसा. तसोच आनी एक प्लॉट तेणी पंचायती फाटल्यान जे, आनी हो प्लॉट जो आहा हो माधवी निलकंठ हळर्णकर हिच्या नांवार आहा, म्हणजे तिच्या बायलेच्या नांवार आहा, आनी तुमकां वेगळे सांगपाची गरज ना. तसोच आनी एक प्लॉट साधारणसो 1,800 स्क्वेअर मीटर जो 80 लाखांक घेतलो म्हणटा पंचायतीच्या फाटल्यान. आमी चल म्हणया पंचायतीच्या फाटल्यान म्हणून 10,000 स्क्वेअर मीटर आमी रेट धरली. आयच्या टायमार ती रेट चलता आनी हो घेतला 2021 10,000 सुद्धा धरली जाल्यार 1 म्हणजे 1 कोटी 80 लाख जाता. पण ही हांगासरूय फटींगपणा, इलिगलिटी, परतून इलिगल तो हांगासरूय म्हणजे पयशे कमी दाखोवप आनी हे सगळे केल्ले आहा तेणे. तसोच तेच भाशेन सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक हे काडलेले म्हणजे कॉपी आहा 2017 जेन्ना विनोद पालयेकर फिशरीज मिनिस्टर आसलो एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर आहा. विनोद पालयेकर जेन्ना फिशरीज मिनिस्टर आसलो 2017 की सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक ऑर्डर काढलेली आणि पॅन इंडिया ऑर्डर काढलेली, म्हणजे अख्खे इंडियेक लागू जाता अशी ऑर्डर काढलेली की कोणीच 10 नॉटिकल मायल्साच्या भितर बुल फिशिंग आणि एलईडी फिशिंग करचे न्हू. पूण आयज सगळे नुस्तेकारांक खबर आहा, सगळे रापणकारांक खबर आहा, सगळे फिशरमॅन भाव जे आहात आमचे गोंयचे तांकां खबर आहा की गोंयान एलईडी फिशिंग चलता, गोंयान बुल फिशिंग चलता. आमच्या ह्यो इलिगल एक्टिविटी ह्या मंत्र्याच्या आशिर्वादान चलता. त्याच्या ऑफिसातलो एक तरी कोण तरी सालिगांवचो आहा एजंट अशें म्हाका खूब जाण सांगतात, जो हप्ते कलेक्ट करपाक येता आणि आमच्या गोंयच्या फिशरमॅन जे भाव आहात यांचो हक्क मारता. तुमकां खबर आसतली एलईडी फिशिंग म्हणजे कितें ते हांव आनीक सांगिना. सो तेच भाशेन फॅक्टरी एंड बॉयलर आहा. आयज आमचे जे गोंयकार भाव इंडस्ट्रीवाले आहा हेंच्योय शबय पडलेले आहा की तेजो जो एजंट आहा हो सगळे ब्लॅकमेलिंग करता, म्हणजे नाल्यार रेट मारतलो, फॅक्टरी एंड बॉयलर्साक रेट मारतलो. हे तरेचे करप्शन चल्लेले आहा. हांव हे कित्याक लागून करप्शनाचें उलयता म्हणजे तूं नाल्ल विकपी मनीस मागीर बारीक मोठे ते फेर प्रायस शॉप चललेले आनी कितें चललेले सगळें केलंय. पूण हे ज्यो कोटींनी रुपयाच्यो म्हणजे 7-10 कोटीची हांवें इस्कॉलाचो रेट सांगूंक ना, इस्कॉल तेजे 15-1 कोटीचे आसतले. म्हणजे अश्यो ज्यो हे आहात तेजे कडेन प्रॉपर्टीज आहा, इंडस्ट्री एरियन प्रॉपर्टीज आहा, ह्यो खंयचे काम करून तुवें घेतले हे म्हाका प्रश्न ताका विचारपाचो आहा. हांव हो प्रश्न फूल सबंद थिवेकाराच्या सायडीकसून विचारता की 2020 घेतलंय, रोकडीच 21 घेतले, म्हणजे तुजो इन्कम कितें, तुजो बिझनस कितें. तो पांडुरंग ट्रान्सपोर्ट म्हणून आपलो बिझनस दाखयता, ती एकूय गाडी आमकां पांडुरंग ट्रान्सपोर्ट म्हणून केन्ना दिसूंक ना. जी ही इंडस्ट्री हळर्णकर इंडस्ट्री म्हणून फर्निचर इंडस्ट्री जी चलता बिझनस म्हणून दाखयता ती कितें चलता ना ती सगळ्यांक खबर आहा. सो तुजे कडेन इतले पयशे येयले खंयचे हे तुवें थिवेच्या लोकांक उत्तर दिवचें पडटलें. आनी हेकाच लागून ह्यो सगळ्यो गजाली करता म्हणून हांवें निलकंठ हळर्णकराक इलिगल एक्टिविटी इलिगल म्हणटा हांव. देव बरें करूं.
कंप्लेंट फायल करतले आमी आनी तेजे ते इस्कॉलान पळय तेणें ऑफिस घातला पार्टी ऑफिस हय पार्टी ऑफिस घातला आनी सगळो केओक्स करून उडयलो पळय भुरगे आनी राजकारण हे मदीं केन्ना हाडूंक फावना वो दुसऱ्यांक बोटां दाखयता पळय वो स्वता हाडटा तेजी कसलीय पॉलिटिकल मिटींग जाल्यार तेजे इस्कॉलान जाता म्हणजे एके सायडीक तो सरकारा कडसून सगळे ग्रांट्स घेता सगळें घेता सरकार म्हाका उलोवपाक रायट आहा कित्याक सरकाराचो ग्रांट्स म्हणजे आमचे पयशे तुमचे पयशे गोंयकाराचे पयशे आनी हे घेवन तो सगळें राजकारण करता थंयसर सो हें जे ऑफिस इलिगल बांदला पळय तेणी दुर्गाचेर बांदला पळय सेटबॅक सोडनासतना आनी विदावट पंचायत एनओसी तेजेर आमी कंप्लेंट करतले आनी हे तुवें सांगलें पळय तुवें बरो लक्षान हाडून दिलें म्हाका कमी रेट दाखयल्ली आहा कमी रेट दाखयली म्हणजे ही चवकशी जावपाकूच जाय 7-8 कोटीची जमीन जर इतली करून पूण प्रश्न सगळ्यान व्हडलो कितें येता इतले कोटी रुपया हेचे कडेन येयले खंयचे हें तेणी लोकांक सांगपाक गरज आहा त्या दिसा जो तो कितें मागीर कॉमेंट करतालो पळय तो जालो फ्रस्ट्रेट ते सायडीक सनबर्न बंद पडलो त्याच दिसा आनी ते सायडीक थिवे ते कसले तरी युनिवर्सिटीक विरोध करपाक लागून लोक जमले सो दोनूय हांव जे म्हणटा न्हू तो रिटायरमेंटाची तयारी करतालो कितें तरी फंड येतलो जमतलो आनी बॉल्सान घालतलो आनी रिटायरमेंटाक दवरतलो हे दोनूय वयता कशें दिसलें तेका लागून फ्रस्ट्रेशनान मागीर तो खंयच्या खंय व्हांवता आनी कितें तरी बरें उलोवपाक जाय आमदार तूं रितीचें उलय जें आख्या गोंयांक कितें तुजें बाबा सोंपतलें हे तरेचें उलोवपाक जाय हे तरेचे थोडेशे कॉमेंट करून मोडको बिडको हे सगळे कॉमेंट करून तो आपल्या होम मिनिस्टराचेरूच बोट दाखयता म्हाका कांय फरक पडना मोडको म्हणून कित्याक कमेंट करता परतून म्हाका खबर ना तो तेका विचार तूं तोच सांगता न्हू ते स्लिपी बसतलो हे बसतलो ते बसतलो अरे ते म्हणजे जर हांगा मोडको चलता म्हणटा तो जर सांगता न्हू जाल्यार तो आपल्या होम मिनिस्टराचेर कॉमेंट करता न्हू आमी तेका पळयला फाटले फावटी जो टिचरींचो इश्यू जालो कामुल्ले नेटान तो पुलिसींचेर उलयलो सकाळी फुडें आनी सांजचो कोलो कहो जालो सगळ्या लोकांनी पळयला सांजचो उलयतना आवाजूच बदललो ना ते करून उलोवपाक लागलो तूं स्ट्रॉंग जाल्यार स्ट्रॉंग उलोवपाक जाय न्हू सो ह्या गजालींचेर आयज जर तो मोडको आनी कितें जर गोंयांत चलता म्हणटा न्हू जाल्यार तो आपल्या होम मिनिस्टराक आनी पुलिसांचेर बोट दाखयता म्हाका कांय फरक पडना आनी म्हाका दिसता जाता जाल्यार सीएमान तेजे थिवेन बंद करून उडोवपाचो मोडको कांयच फरक पडना थिवेन बंद करपाक जाय तुमचो इन्वॉल्वमेंट आसा सध्या थिवीन कसलो तो पॉलिटिकल आहा हांव राजकीय दृश्ट्या थिवेन वावुरता पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आहा म्हजो तुम्ही आता खंय रावतले थिवीर आसले काय पळय फुडल्या इलेक्शनाक 2027च्या इलेक्शनाक हांव थिवे रावतलो फाटले फावटी म्हजे कडेन चूक जाली थिवेकारांनी म्हाका ऑलरेडी माफ केलो सांगलें तेंच्यांनी हे फावटी तूं थिवेनूच यो म्हणून सो तुमी एक्सेप्ट करता तुमची चूक जाल्ली म्हणून ऑब्वियसली हांवें हेच्या पयलींय केल्लें आहा हेच्या पयलीं हांव जाहीर हेज्या फुड्यान मिडिया फुड्यान उलयल्लो आहा की फाटले फावटी जी म्हाजे कडेन चूक जाली ती हेच्या फुडें घडची ना अशें म्हणून हांवें थिवेकारांक सांगलेलें आहा आनी हेच्या फुडलें इलेक्शन जें आहा हें थिवेनूच बसतलो आनी म्हाका खबर आहा थिवेकार निलकंठाक घरा बसयतले खंयच्या पार्टीच्या हेजेर बी पार्टी मागीर डिसायड तुम्ही पळयतात GNH.